नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत टायगर रिझर्व करप ना शक्य, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। ओव्हर स्पीडीन गाडी चलोवपी 3000 जाल्यार सिग्नल मोडपी 2000 जाणांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेऱ्यांनी दिली तालावां। मिना खणीच्या दर्यांक सक्तीचो आसतलो मायनिंग प्लान, प्रदूषण खाते करतले प्लानाची मॉनिटरिंग। दारबांदोडेच्या चिरे खणींनी भरला उदक, खणी जाल्या भिरांकूळ। दोन 2010 सावन संसोड्या वयल्या कोराचो प्रस्न सुटावो करपाक जमले ना, एकूय मुख्यमंत्र्याक सावियो कुतिनोचो आरोप। आनी गसगसेचेर वचपाक बंदी घालून प्रस्न सुटना, थंय सुरक्षेच्यो उपाय येवजण्यो करात, काँग्रेसीची सरकाराक सुचोवणी। आता खबरो विस्तारांत। व्याघ्र संरक्षणाच्या निकशान गोंय बसना, ताका लागून गोंयांत टायगर रिझर्व करप शक्य नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। गोंय रानजीव मंडळान हो प्रस्ताव न्हयकारला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जालो। म्हादय अभयारण्याच्या ल्हान आकाराक लागून हो प्रकल्प करप शक्य ना। काल आमची स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाची पहिली मिटींग आशिल्ली। स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाच्या मिटींगेन हांव, फॉरेस्ट मिनिस्टर्स, बाकीचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA आणि त्याच बरोबर NGOज आणि ताचेर आशिल्ले सगळे मेंबर्स हे त्या मिटींगेक प्रेझेंट आशिल्ले। चरवड्या धरणा खातीर पयलो एप्रुवल आमी प्रोजेक्ट एप्रुवल पास केला, त्याची गरज आसा। ताचो सरळ इम्पॅक्ट आनी हेचो सगळो जाणा जावन म्हणजे सगळो स्टडी करून ताज्या उपरांत चरवडे धरण हाज्या खातीर आमी एप्रुवल दिलो। दुसरो रिगार्डिंग द टायगर रिझर्व NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना, बट अकॉर्डिंग टू दॅट एप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फिट जायना, म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिझर्वा खातीर आमी एप्रुवलूच जायना तर आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवना। त्या पद्दतीन आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा। बट स्टेटी कडेन आशिल्ल्यो 7 सेंच्युरीज, वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो 7 आसा ताज्या अनुसार सगळे नॉर्म्स टायगर रिझर्वान जे बाकीचे जे येता पळय न्ही ते स्टेट सातत्यान तेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता आनी वायल्ड लायफ 7 सेंच्युरी आसल्या कारणान सगळी प्रिकॉशन्स टायगराच्या बाबतींत आनी वायल्ड एनिमल्सच्या बाबतींत जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स ही सातत्यान वायल्ड लायफच्या बाबतींत आनी टायगरांच्या बाबतींत ही स्टेट घेता आनी हाज्या फुडेंय बी आमी घेतले। ट्रॅफिक पुलीस ना देखून गाडी सोडून घालया, तशेंच हेल्मेट काढून गाडी चलोवपाची मानसिकता आसत जाल्यार मातशें सादूर रावात, कित्याक तर 13 जाग्यांचेर बसयल्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेराज तुमचेर नदर दवरून आसात। शिमला जंक्शन, काकुलो मॉल, कस्टम हाऊस, दिवजा सर्कल, फेरी पॉइंट, पर्वरीचे हिरो होंडा जंक्शन, कला अकॅडमी, मालीम जंक्शन, कोकेरो सर्कल, 3 बिल्डिंग, बांबोळे जंक्शन, करांजळे आणि विद्यापीठ वाठारांत हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरा बसयल्यात। पणजी आनी पर्वरचे मुख्य ट्रॅफिक जंक्शन तशेंच हेर मुख्य रस्त्यांचेर बसयल्ल्या 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरांनी जून म्हयन्यांत 45,51,000ची तालावां दिल्यात।
ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 3125 जाणांक तालावाद दिल्यात जाल्यार सिग्नल मोडपी 2852 जाणांक तालावाद दिल्यात. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत मिना खणीची सुरवात शाश्वत पद्दतीन जावपा खातीर गोंय प्रदूषण महामंडळ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करतले. शेतांचो इबाड आनी उदकाचो उणाव जावचो न्हू हे खातीर नव्या मीन दनयांक पर्यावरणाक जावपी परिणामांचे मुल्यांकन करप गरजेचें आसतलें. दनयान अभ्यास करून शाश्वत मिना काडपा खातीर कितें पावलां उबारूं येता हाचेर एक मायनिंग प्लॅन तयार करचो पडटलो. गोंय प्रदूषण महामंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटीलान सांगलें. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीन तो उलयतालो. मायनिंग प्लॅनाची देखरेख करप हे महामंडळाचें कर्तव्य आनी समज कायद्याचें उल्लंघन जाता अशें नजरेक येयल्यार महामंडळाक खणी बंद उडोवपाक मेकळीक आसा अशें पाटीलान शिटकायले बी. लोकांच्यो खर भावना कश्यो आसात ते तुमी पळयल्यात. सो अशे वेळार तुमकां दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर एक जबाबदारी येता आनी ती जबाबदारी फुडें व्हरतना म्हणजे मायनिंग सुरू जावपाक जाय सगळेच म्हणटात, तुमकांय स्वता दिसता, पूण पर्यावरणा संदर्भात मातशें आनी इल्लें कडक धोरण कशें बाबा घेतलें? हातूंत भितर म्हणजे हनुमंत बाब म्हटलें तशेंच लोकांची भावना आसा, दोनूय आसात. म्हणजे मायन सुरू जावपा जाय एट द सेम टायम तांकां हें बाकीचें जें फाटीं कितें घडलां तांची पुनरावृत्ती ताची जावची न्हय. हातूंत भितर आतां मेन इम्पॅक्ट म्हटल्यार सांगून आतां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपा जाय आनी एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन इम्पॅक्ट करता आसतना कोणी नवो पात्र ऑक्शनर जावं लेजी आयलो ताणें सद्या परिस्थिती त्या मायनीची आनी भोंवतणीची गजाल अभ्यास करपा जाय. तो अभ्यास करून तांणी ठरोवपा जाय की बाबा हांगा आमी मायनींग करता, सस्टेनेबल मायनींग करता जाल्यार कितें कितें आपूण करतलो. तांणी म्हटल्यार उदक ना, उदक जाय, सिल्ट भोंवतणी आसा, सिल्ट काडूंक जाय आनी आपूण फुडें मायनींग करता आसतना ताका कसो मायनींग करतलो हाजो सिस्टमॅटीक मायनींग प्लॅन करपा जाय आनी ताका एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन करपा जाय. हे दोनूय केले की तेन्ना आनी म्हजे कोतान तरी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट इज मायनिंगा उपरांत ही लँड कशी रिक्लेम करतलो, म्हणजे ही फाल्यां गांवांक कशी वापर. कित्याक सांग मायनिंग करून गेलो म्हणून जायना, ही जमीन तशीच उरतली. पयलीं इतकी प्रोडक्टीव जावंक शकना पण वेगळे तरेन आतां प्रोडक्टीव जावंक शकता. एका टायमार आमकां शेतां करपा जाय आशिल्लें, आतां मे बी ती काजी घालतले पण मेनी ऑफ द मायन सगळ्यात तळप आशिल्लो. आतां तळप काय जायना. पयलीं आमी रानां लांकडां काडूंक वताले, आतां लांकडां कोणाक नाका, गॅस आसा. तें बाबा अल्टरनेटीव एग्रीकल्चर, टुरिजम, तांणी म्हटलें अशें उदकाचें एक व्हडलें तळें, मोठें तळें करपा जाता, हाजेर भर चड आसपा जाय. आनी म्हाका हें सगळें करीत जाल्यार करूंकूच जाय. आनी तुमी म्हटलें आमचो कितें रोल आसतलो? आमचो रोल आसतलो की हें प्लॅन केला तो मॉनिटर करप. एक हांव तुमकां हांगसर बशिल्लो एक एश्युरन्स दिता की हो मॉनिटरींग आमी क्लियर करतले गव्हर्मेंटा बरोबर. तातूंत भितर करता आसतना केन्ना ताजें आमकां शोकोस नोटीस ऑर तांकां प्रत्येक फावटी तांकां जें तुमी चुकलां तें करेक्ट करपाची ताका संदी दिवपा जाता आनी आयकना जाल्यार आमकां बंद करपाची कायद्यान प्रवृत्ती आसा. धारबांदोडा वाठारांतल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां सामकी भयानक स्थितींत आसा. पावसाक लागून ह्या सगळ्या खणपिटांत उदक भरता जाल्यार ह्याच खणपिटांनी भुरगे न्हांवपाक वतात. तो उदकाचो अदमास येनाशिल्ल्यान तांकां आपलो जीव वगडावचो पडटा. अश्यो वायट घडणुको फुडाराक जावच्यो न्हय म्हणून सरकारान धारबांदोडा वाठारांत आशिल्ल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां पुरोवची अशी मागणी धारबांदोडचो सरपंच बालाजी गावसान केल्या. पळय आमी बरेच पयलीं सरकाराक बरोवन कळयल्लें आसा की डेप्युटी कलेक्टराकूय कळयल्लें आसा की ज्यो ह्यो खणी आसा पळय त्यो लोकां खातीर डेंजरस आसा. पयलीं कोण कोण तरी चिरे मारून गेले आनी आतां त्यो उदकान भरलेल्यो आसा. एक जप करून थोडे नवे लोक बी आसता पळय तांकां कळना आनी हे भुरगे आतां जे आमी इन्सिडंट आयकता पळय न्हांवपाक वयता मागीर नुस्तें धरपाक वयता त्या हितून ते नाका आशिल्ले इन्सिडंट जाता. तेन्ना म्हाजी सरकाराक विनंती आसा की आमच्या वाठारांत ज्यो खणी आसा पळय त्यो आनी मायनींग पीट आसा ते इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून हेजेर कितें योग्य ती डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत कारवाई करून ती खंय तरी तेंचे रिस्ट्रिक्शन म्हणजे त्यो खणी खंय तरी पुरोवपाच्यो नाल्यार थंय कितें तरी फेन्सिंग करपाचें सरकारा मार्फत जावचें. एरिया वायज आमच्या पंचायतीन पळयत जाल्यार खूब कडेन जागे आसा आनी आतां ते भुरग्यांक खूब एट्रेक्शन जाता की उदक म्हटलें की भुरगे वयता आनी थोड्यांक मागीर पेंवंक कळना
मागीर तेजी खोलाय ताका खबर नासता त्या हितून नाका तितलें इन्सिडंट जाता ते जावचें न्ही आनी म्हाजी सरकारा कडेन विनंती. संसदेचो प्रस्न सुटावो करपाक नेमिल्ल्या हाय लेव्हल कमिटीचेर आजून मेरेन 6 मुख्यमंत्री आयले आनी गेले, मात एका लेगीत मुख्यमंत्र्याक हो प्रस्न सुटावो करपाक जमलो ना असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला. न्यायालयाक ह्या कोयराची दखल घेवची पडटा ही लज दिसपा सारकी बाब आसा, मात सरकाराक ह्या विशीं कांयच पडिल्लें ना अशें सावियोन म्हणलां. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मडगांवकारांचेर एक असलो एक हें पडला, हायकोर्टान डायरेक्शन दिवपा पडली की फ्रेश लायसन्सीस दिवचे न्ही म्हणून. हे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जाल्लें आसा आनी सांगपा म्हळ्यार ही लजेची गजाल आमकां मडगांवकारांक, कित्याक सोंसऱ्यां खातीर हे असले डायरेक्शन्स भोगपा पडले. इट वॉज लॉंग ड्यू, नो डाउट हे डायरेक्शन लॉंग ड्यू आशिल्ली. हायकोर्टान तरीपसान ते कितलोसो टायम दिलो म्युन्सिपालिटीक आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ते, पूण समहाव हायकोर्टाकूय बी ग्रांटेड घेयत रावल्ले आसा आनी त्या कारणाक लागून आजचो दीस आमकां पळोवपाक पडला. फक्त आमकां एकूच हें आसा की हे चड तें पूण ना जाल्यार पुरो म्हणून मागता. चड करून जे इंडिव्हिज्युअल हें आसा लायसन्स एप्लिकंट्स आसा ते कोणाचे घर आसा ऑर बांगलो आसा तांकां इफेक्ट जायना जाल्यार पुरो म्हणून इतलें आमी मागतात. आतां हें जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, आमकां सामकें स्पश्टपणान आरोप करपाचो आसा, चार्ज करपाचो आसा दॅट द सोर्स रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑन अकाउंट ऑफ दीस डे टुडे इज द हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी. ही हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी ह्या कमिटी लागून सांगपा म्हळ्यार आमी म्हणपाक शकता की हें आजचो दीस पळोवपाक मेळ्ळो. हाय पॉवर कमिटी म्हणून कोण चिंततालो तातूंत चीफ मिनिस्टर आसा हेडिंग द कमिटी, आनी ज्या टायमार ही कमिटी फॉर्म जाली 2010 ते आज पासून सो चीफ मिनिस्टर म्हणजे रोजानान 2 टर्म केल्ले आहा, पूण टोटल 6 डिफरंट पॉइंट ऑफ टायम चीफ मिनिस्टर अपॉइंट जाल्ले आहा आनी ह्या चीफ मिनिस्टरांनी ही कमिटी हेड केल्ली आहा. आनी इतली आसून हें जाग्यार पडना म्हणजे हेजो अर्थ कितें, कित्याक चीफ मिनिस्टर जेन्ना ह्या कमिटीचो हेड आसता जाल्यार तांकां पावर ते डिसिजन घेतात ते इम्प्लिमेंट जावपाकूच जाय. आनी पूण आमी जेन्ना मिनिट्स मागल्या आमचे कडेन 9 हाय पॉवर कमिटीचे मिनिट्स आसा आनी तातूंत आमकां एकूच दिसून येता की इतले जे मिटींग जाल्ले आहा तातूंत फक्त एकूच हेतू आशिल्लो की कोणाचे तरी एक प्रपोजल मुखार वचपा जाय आशिल्लो, कोणाकूय तरी एक ह्या मिटिंगांतल्यान कोणाक फायदो करपा जाय आशिल्लो, हेंच आमकां दिसून येता. आमकां फकत दिसून येता आमचो मडगांवचोच आमदार पयलीं जाता, कित्याक ही सांगपा म्हळ्यार कमिटी फॉर्म केल्ली ताणें 2010 आनी त्या टायमार आमकां दिशिल्लें की कितें तरी जातलें म्हणून, पूण ती कमिटी फॉर्म केल्ली फक्त एक कोणाक तरी फेवर करपा खातीर त्या टायमार. आनी इवन फेवर केले उपरांत ताजो कायदो जाय आशिल्लो की ते प्लांट थंय बरे भाशेन चलपाक, पूण तें जावना, जावं दिसना. घसघशाचेर वचपाक बंदी घाली नासतना घसघशाचेर वचपी लोकांची सुरक्षीतायेचेर लक्ष घालचें, तशेंच थंय साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी विजय बिकेन केल्या. दर्यादेगेर कसलीच वायट घडणूक घडली आनी पर्यटकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो जाल्यार सरकार दर्यार वचपाक बंदी घालतलो काय कितें असोय प्रश्न बिकेन केला. कितें तरी मेजरमेंट घेवचे सांगून प्रिकॉशन घेवचे सांगून ह्या सरकार बंदी घालूंक सोदता. आतां म्हाका सांगा बिचार कितले जाण मेले म्हणून तुमी बिचारूय वयपाचें बंद करतले काय कितें? फाल्यां धबधब्याचेर थंय कोण तरी एकटो गेलो आनी मस्ती करून समज हें जालो जावं कित्याक लागून तरी हें जालो आपलो प्राण तेणी सोडलो जाल्यार तुमी सगळें बंद करतले काय कितें? काय सरकाराचो हो कर्तव्य जायना की लोकांची सुरक्षा, आमचे जे एनवायरमेंट आहा तेची प्रोटेक्शन, तांकां फेसिलिटी दिवपाची, थंय लोकांचे सामान सुविधा केअर घेवचे, अशें कांय चलना काय कितें? काय तुमी फक्त तुमचे आहा तो डिक्टेटरशिपान तुमी तेंचेर बंदी हाडटले, हांगा करिना जाल्यार तुमी कायदो एक येता तुमकां जेलीन उडयतले, हेंच चालू आसा तुमचें. गव्हर्मेंटाचे सेफ्टी मेजरमेंट कांयच ना आनी त्या खातीर हो गव्हर्मेंट एकदम कॉलेप्स जाल्लो आसा.
टोटल कमिशनान बुडलेलो आसा. आतां हांगा पळयता की खुबश्या पेपरांनी दिला तेंच्यांनी दिला सगळ्यांनी हाडला धबधब्यावर जाण्यावर रोखण्याचे आव्हान खंय. आनी म्हणजे तुमी खंय खंय वयपाचें हें करतले आनी प्रेसान धाडला प्रेसाचेर धाडला. तीन तेंच्यांनी घेतली डिसिजनां घेतल्या धबधबो म्हणजे लोकांनी आमची जी देवान दिल्ली तुमी सरकार हे लोकां खातीर कांय करिना. वन नेशन वन प्रोडक्ट ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या संकल्पने वरवीं गोंयांत युनिटी मॉल उबारतले. हाचे खातीर 100 कोटी रुपया खर्च करपाची तरतूद सरकारान दवरला अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. हे विशीं फुडल्या एका म्हयन्या भितर DPR तयार करून हे मसुदे गोंय सरकाराक धाडटले अशेंय खंवटे हांणी सांगले. ह्या वेळार वाणिज्य खात्याचे केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश हाजीर आशिल्ले. गोंयची फेणी आनी काजू ह्या 2 उत्पादनांक ह्या संकल्पने वरवीं आस्पावीत केल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या. The Unity Mall concept, as our Honorable Union Minister has said, is very important for every state, and we being a tourism state, it is very more important as we start showcasing Goa. When we talk about Goa beyond beaches and we move away, we need to also ensure that the tourists are able to explore much more. So as Honorable Minister has said, it is a very welcoming step, and I should thank him very much for his support always, as and when called for. एक phone मारला जाल्यार is immediately he ensures that things are moving, and that helps us when we talk about a double engine sarkar of the state and the center working together. This mechanism helps us to ensure that the right things come into Goa, and Unity Mall is one of the dream projects for all of us to ensure that it comes at the earliest. As we have committed, we will strive, the team here from industries to tourism and the collectors will strive to ensure that the land and other things detailing and the DPR within 1 month is submitted to the center, to his ministry, for which, based on which further support will help us to actually get this particular mall in reality. This will definitely help tourism at a large scale in not only showcasing our products of Kaju and Feni, which are ODOP, one district, one product, but also allow the people coming here to see products of every state in one particular area. देखिए ODOP में जो मेन प्रोडक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है. डजंट मीन दूसरे प्रोडक्ट्स को नहीं ध्यान देना है. एक पार्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड द मेन प्रोडक्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है. उसमें उसकी मार्केटिंग कैसे हो, ये प्रोडक्शन में कैसे बढ़े, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े, इस पर सरकार ध्यान देगी. तो इससे जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाले लोगों को भी फायदा होगा, तो एम्प्लॉयमेंट तो इसमें लेबर इंटेंसिव है, सारी लेबर इंटेंसिव सबसे ज़्यादा है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लगे, उसको प्रॉपर पैसे मिले. मुझे बताया है सब्सिडी की स्कीम शुरू कर रहे हैं, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस लेबर, जहाँ से बाहर ना जाए, जहाँ से काम करे, तो ये काम कर रहे हैं. पेटीएमा बरोबर समाजीक आयची कबलात करून सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी कॅशलेस पेमेंट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. खंयच्याय खात्यांत आतां ऑनलायन पद्दतीन पयशे फारीक करपाक लोकांक सोंपें जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. तिसरो MOU जो आमी सायन केलो तो आमचो फायनान्स डिपार्टमेंट आनी पेटीएम हांच्या बरोबर आमी तिसरो MOU सायन केलो. त्या खातीर हांव पेटीएम आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आनी निश्चित रित्या म्हणजे आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचें विजन कॅशलेस इकॉनॉमी कडेन वचपा खातीर आनी डिजिटल पेमेंट्स करपा खातीर जो आमी गोवोरमेंटान स्टेप घेतला ताचो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां फायदो जातलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटी पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून आमी सगळीं डिपार्टमेंटां कॅशलेस करपाचें थारायलें आनी ताच्या खातीरच आमकां पेटीएमाचो खूब मोठ्या प्रमाणांत उपयोग जातलो. तांकां डायरेक्ट पेमेंट्स हे डिपार्टमेंटान करपाचे आसा ते पेटीएमाच्या थ्रू ते करपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी गव्हर्नन्स सर्विसीस आसतल्यो किंवा आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस जेचेर आमकां पेमेंट करचो पडटा ते आमी पेटीएमाच्या थ्रू करपाक शकतले. हेंय बी आमचें बजेट एश्युरन्स आशिल्लें. म्हाका आज खूब खोस भोगता. परत एकदा आमी अशा पद्दतीची बजेट एश्युरन्सीस आमची सगळी फुलफील करता. पेटीएमा बरोबरचो एग्रीमेंट होय बी आमकां त्याच पद्दतीन फुलफील करतलो.
फाटल्या 15 दिसां सावन वाडिल्लो टोमॅटोचो दर तसोच आसा. सध्या गोंयांत टोमॅटो 100 ते 120 रुपया दर किलोन विकपाक लागल्यात. इतलेंच न्हय तर हेर भाजयांचे दरूय वाडल्यात. बदलत्या हवामानाक लागून बाजारांत टोमॅटोचे दर वाडला अशें विक्रेते सांगतात. उष्ण गिमाक लागून टोमॅटोच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाता. जून म्हयन्याच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या सप्तका मेरेन किला फाटल्यान 30 ते 35 रुपया आशिल्ल्या टोमॅटोचे दर जुनाच्या निमण्या सप्तका सावन वाडला आनी फाटल्या 10 दिसांत हे दर सुमार 4 पटींनी वाडला. देखून सामान्य नागरिकांक बरोच फटको बसला. कारण म्हणजे कितें आहा तें जें पीक जाता न्हू तें पीक सद्या कमी आहा आनी चड पावस आतां लेट पडलो त्या लागून थंय पिकांक ना तशें टमाट आनी हे सगळे टमाट वचून कर्नाटकाक वचून येता. ते खाली टमाट थोडे येता जे आमकां जाय आसले 4 गाडयो पळय ती येताना 1 गाडी येता. आनी मार्केटान थंयसर बेळगांवां जावन थंयसर ते मार्केट आहा त्या मार्केटान तुका अशें जाता की 20 गाडी येता जाल्यार थंय 2च गाडी येता म्हणजे ते घेवपाक थंयसर लोकांची सगळी गर्दी जाता आनी ताका लागून ती रेट वाडून येता माल नासल्यामुळे. पीक सद्या कमी आहा माल ना सद्या शॉर्टेज आहा माल पावस कमी आसल्या कारणान कराड जो येता एक आनी वचून येता आनी आमच्या कर्नाटकान सगळे चडशे येता पळय आतां चडशे जाग्यार आदी आसताले पळय बेळगांव गाडी बिडी आसताले ते टमाटां ना थंयसर लोक ते सगळे मेन आहा त्या जाग्यार वचून टमाट येतात. बेळगांव सद्या आतां थंयसर 110 रुपया रेट आसा सद्या चालू 120 रुपया लागता कित्याक चड लांब गावना थंयसर आनी कांय ना आमकां थंयसर फायदा 1 रुपया बी मेळना टमाटाचेर कित्याक इतलें म्हारग जालां आनी कितें म्हणून लोक घेतले म्हारग ती 140 रुपया इतली जाय रेट तेजी आतां जाल्यार काल रेट जाली ती बोक्साची 2300 रुपया एक रेट जाल्या बोक्साची 22 किलो 23 किलो टमाट आसता हेजे कितें करतलो आतां ते 1 किलो व्हरतलो 1/2 किलो घेवन वयतलो न्हू आतां ते जायना न्ही इतले पयशे तेजे जाग्यार हांव आतां हांगा विकता म्हाका दिसता तेंच्यांनी 1 किलो व्हरोंक जाय म्हणल्यार कितें ते 1 किलो जाल्यार 120 रुपया जाय. हांवूच तर जाल्यार म्हाका घेवपाक ते दिसतलें की बाबा 120 रुपया खूब जाता न्हू ते 1/2 किलो घेतलो आनी वयतलो सद्या भांगर जाल्ले आसा त्या रेट आनी अशी टमाटाची रेट अशी केन्नाच सांगनासली ही फर्स्ट टायम जाला केन्नाय हे शॉर्टेज आसले कोरोनाच्या टायमार बी तेन्ना मेळनासले लोकांनी तेन्ना हाडल्यान तेन्ना लोकांनी 120 120 तेन्ना विकले ते 1-2 दिसांक 3 दिसांक हें आतां कंप्लीट आतां 8 दीस जाले जाल्यार 120 चलता आनी हें आनी 15 दीस जाले आनी 1 म्हयनो भर तरी अशेंच उरतलें काय दिसता म्हाका वाडप आनी थंयसून येता तेज्या प्रमाणे आमकां वाडोवचें पडटा. थंयसर बेळगांव मार्केटाक रेट जाता पळय तेज्या प्रमाणे रेट वाडटा. कितें करतले 1 किलो टमाट घेतले परत दुसरें कितें घेतले 500-600 रुपया जाता न्हू लोकांचे लोक जोडटले कितें आनी खातले कितें इतलें आमकां म्हणल्यार एक पण बरें दिसना म्हणल्यार कितें करतले कांय टमाट नासतना मनाक भाजी विकता मेन तो आयटम जावं पेट्रोला पेक्षा टमाटाची रेट जाली. अस्नोडच्या उदक शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्पांत परत क्लोरीन गॅसीची लिकेज जाल्ल्यान प्रकल्प वाठारांत आकांत आयलो. प्रकल्प वाठारांतल्या क्लोरीन गॅसीची एका व्हडल्या सिलिंडरांतल्यान ही लिकेज जाल्ली. ह्या प्रकाराची म्हायती मेळटकीच अधिकारी राहुल देसाय हांच्या नेतृत्वा खाला दिवचल उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून लिकेज बंद करपाचे शर्तीचे यत्न केले. निमाणे खोल्लेच्या डेक्कन कंपनीच्या तज्ञ पंगडाक हाडून गॅस लिकेज नियंत्रणांत हाडली. सकाळी 10 वरांचेर लिकेज सुरू जाली. दनपारां 3 वरां मेरेन मजत कार्य चलतालें. फाटल्या मंगळाराय गॅसीची लिकेज जाल्ली मात दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान रोखडीच ती नियंत्रणांत हाडिल्ली. कारणान पयर 2 दीस पयलीं हांगासर आमकां एक कॉल आयिल्लो रिगार्डींग लिकेज इन क्लोरीन म्हणून टॉयलेटांतल्यान. सो आमी इमिडिएट हांगासर आयले जाल्यार मायनर लिकेज आसलो नॉझलांतल्यान. सो तो आमी टेम्पररी डायरेक्ट नॉझल टायट करून तो अरेस्ट केल्लो. आयज सकाळी परत आमकां कॉल आयलो रिगार्डींग सेम थिंग मेजर आसा म्हणून. सो आमची टीम हांगासर आयिल्ली आसा 2 जाण हवालदार आमचो आसा परत ते आयले हांगासर पळयताले मेजर आसली लिकेज त्यांची. मेजर असल्या कारणान पळयताले हांगासर त्यांचे ऑपरेटरूय कोण नासले. ऑपरेटर नासल्या कारणान आमचे डायरेक्ट भितर गेले पूण ते लिकेज व्हडली आसली त्या ऑपरेटरांक पॉसिबल जालें ना थंयसर. सो सिजंटांतल्यान आमी तेजे एक्सपर्ट टीम आसा त्यांची डिकेन खोर्लेंतल्यान तो गौरेश पेंडे सेफ्टी हेड त्याची टीम घेवन आयलो आनी टनलाची लिकेज आमी स्टॉप केली. स्टॉप म्हटल्यार कितें थंय टनल कॅप आसले पळय नॉझल कॅप तेच ब्रोकन आसले सामके. सो ब्रोकन असल्या कारणान ताका सील मारून मागीर ताका कॅपिंग केलें. सो आतां 99% लिकेज हांगासर स्टॉप जाल्ली आसा.
वास्को नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाच्या पदा खातीर गिरीश बोरकार हाणें अर्ज दाखल केलो. हेर कोणी अर्ज दाखल करूंक नाशिल्ल्यान तांची वास्को नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध निवड जाली. वास्को शारांतल्या कोयराचो प्रस्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें गिरीश बोरकार हाणें सांगलां. बसल्यारूच कळटा बॅटिंग आसा पूण एक आमच्या आमदारानूय सांगलेलें आसा मेन इश्यू आसा तो गार्बेज इश्यू. खंय खंय ते आमचे ब्लॅक स्पॉट आसा, गार्बेज कलेक्शन खंयसर जायना ते आमचो मेन इश्यू आसतलो. आनी सिटीचेर जे कितें कितें भाजी मार्केट आसतना खंय आसा ते इनकन्विनियंट जाता लोकांक चलपाक बीन ते मेजर इश्यू आसतलो. आनी सगळे मेळोन कॉन्सलर सगळे जे 25 कॉन्सलरांक घेवन हांव आयज अनअपोज म्हणून डिक्लेअर जाला तेंचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन हांव फुडें सरतलो. आनी कितें कितें कामां आसा ती सगळें मेळोन करतले आमी. म्हणजे कोणाकूय असो कॉन्सलाक एक दिसचें ना बाबा आमी खंयसून तरी बायपास जाता कशें जावचें ना. सगळ्यांक प्रत्येक मनशाक रायट तेचो रायट मेळटलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.